आज आम पेंजी मेल्ले चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक मिस्टर स्टीवन फेर्नांडीसाक हें करपाक फेलिसिटेट करपाक, कित्याक लास्ट इयर आमी ताका एक मेमोरंडम दिल्लो आनी मेमोरंडमाचेर आमी म्हणजे बुलेट पॉयंट हायलायट केल्ले आनी मॅक्झिमम ते बुलेट पॉयंट हायलायट केल्ले तेणें केले फुलफील आनी उरले ते फॉर एक्झाम्पल 20% तेणें एश्योर्ड केला आमकां की ते उरले ते आपण कोतो म्हणून. सो इट्स अ गुड सायन. सो मीस गोंयकार फॉर इज ऑलवेज whenever somebody is doing good work, we always appreciate him. And one of the reasons, that's why we have actually felicitate him for his good work. So since Erankui, this is an example, ki Doritor Nis Goinkar for am focus any ko na criticize ko nahi. We always felicitate them and jenna कोण बरें काम करतात त्या पाशी आमी एप्रिशिएट हें करपाक जाय. ताका लागून आम आज येयले. नीस गोंयकार येयल्ले ते हांव आमकां शाबास करता पयले सुवातेर, कित्याक बरें काम करता ते. खूब फाटी टिका करता आनी ती टिका आमी पॉझिटीव घेवन जे पब्लिकाक त्रास जाता ते आमी उणें करपाचो प्रयत्न करता. तशेंच आमी एक 2-3 आमकां कामां दिल्लीं जी क्वॉलिटी सारको जायना, लोकांक त्रास जाता एक्सक्युशन जावन, ते कशे भशेन तो डेंजर आसा तो कशे भशेन आमी बॅरिकेटींग करून लायफ प्रोटेक्ट करून खूब फाटी अशे फोटो धाडून ते आमकां खुबशी तेंची मदत करता. एक रिसंटली एक लायन LT लायन आनी 11 kV लायन इट वॉज पोजींग थ्रेट फॉर द पीपल. मातशें तो पोल बँड जाल्लो आनी ती लायन मातशी कोणाच्या कंपाउंडाच्या भितर आशिल्ली आनी एक थिंगा त्रास जाताले. हो लायन बी तुटल्यार एक एक्सिडेंट जावपाची एक जावपाक शकताली घटना. सो तेणी आमकां फोन केलो, फोटो धाडलो आनी फॉलोअप करून आमी ती दोनूय लायनी शिफ्ट केल्यो. सो हांव तेमकांय शाबासकी दिता आनी अशेंच खंय गोंयांत प्रॉब्लेम आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इश्यूज आसा इन टर्म्स ऑफ लायन सेफ्टी, ते आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी ते करता. सो तेमच्या प्रेजिडेंटाक आनी तेमच्या सेक्रेटरीक हांव तेमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच मुखारूय बीन अपेक्षा दवरता की असले कितें इश्यूज गोंयांत आसा जाल्यार आमच्या ते आमकां हायलायट करचे आनी आमी ते सारके करता.